नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीक तुमकां घेवकार. सद्याक गोंयाक भितर हो एसटी जो समाज आसा तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय हो फाटले कितलो तरी तेंप ही मागणी जाताली आनी आतां ती मागणी पुराय जावपाक कडेन पावल्या अशें तरेचें चित्र आसा. आनी ह्या अशें तरेचें चित्र आसतना कांय वेगळे समाज फुडें सरल्यात आनी तांकां दिसता की फकत 12% लोकांक न्याय दिवपाक लागून 83% लोकांचेर अन्याय जावपाक जायना. हाचे फाटल्यान ते कितें म्हणटात की एक 4 मतदारसंघ जे रिजर्व जावपाक शकतात. तातूंत सद्याची जी परिस्थिती आसा आनी 2001 जी परिस्थिती आशिल्ली तातूंत भितर सामको वेगळो हे आसा. आनी आतां हे पॉप्युलेशनाची संख्या आसा ती चेंज जाल्ली आसा. ताका लागून ज्या हातूंत खरे जे एसटी लोक आसात, चड आसात, तांकां रिजर्वेशन दिनासतना दुसरे खंयचे तरी मतदारसंघाक रिजर्वेशन दिवप तो डाव चालू आसा असो तांचो आरोप आसा. आनी हे हाका म्हणटात ते गरज पडल्यार आमी कोर्टाक वचून चॅलेंज करतले. सो अशें दिसपाक लागलां की एसटी भावाक गोंयच्या तांचे अधिकार मेळटा अशें दिसता आसतनाच ताका आनीक वेगळे वाटे फुटतात अशें दिसता. सो ह्या हाचेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात. ते आमी एसटी समाजांतले 2 लिडर, एक बाब एंथनी बार्बोजा एंथनी येवकार तुका, आनी दुसरे आमचे राशोलचे सरपंच बाब जोझफ वाझ हांकां. दोगांयकी तुमकां येवकार. एक म्हाका सांग, सद्याक एंथनी तूं सांग म्हाका की सद्याक एक्चुअल सिच्युएशन कितें आसा फॉर एज पर द रिजर्वेशन जर पळयलें जाल्यार. सी एज पर रिजर्वेशन प्रमाणे आमकां फायनल स्टेजीचे आसा. ओन्ली नोटिफिकेशन इज पेंडिंग बिफोर सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी ते म्हाका दिसता ह्या दिसांनी केन्ना येवपाक शकता. ते बद्दल आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे बीजेपीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक एक शिष्टमंडळ घेवन कालूच दिल्ली आमच्या सेंट्रल युनियन मिनिस्टर फॉर होम सर अमित शाह मेळोन येयल्ले आसा. आनी ते बरे पॉझिटिव्ह आसा ते तुमी पळयलां. आनी म्हाका दिसता ताचे बरोबर डेलिगेशना बरोबर आमचे ट्रायबल मिनिस्टर गोंयचे रमेश सर आशिल्ले, युनियन मिनिस्टर आमचे गोंयचे श्रीपद बाबू नायक आशिल्ले, तेच परी आमचे स्पीकर गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे गणेश गांवकार सर, मागीर आमचे आदले मंत्री आनी पिरोळचे आमदार गोविंद गावडे आशिल्लो. आनी ते पॉझिटिव्ह रिप्लाय घेवन सेंटराच्यान गोंयांत परत येयल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता हो फायनल स्टेप एनी टायम हे नोटिफिकेशन प्रॉब्लेम आमचो लायफ टायम सॉल्व जातलो. इतलो वर्सांचो आमचो जो हक्क आशिल्लो तो आमकां आतां पुराय जावपाचे तेंगशेर पावल्लो आसा. जोझफ, हे तुमचे जे रिजर्वेशन म्हणात किंवा तुमकां जो अधिकार मेळपाक जाय आशिल्लो हे जर स्टार्ट जालें जाल्यार आमकां डायरेक्ट 2003 साकून स्टार्ट करचें पडटलें. वेन 2003 तुमकां तुमचे आमचे गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या 3 समाजाक एसटी दर्जो मेळ्ळो. आनी आज आमी आसा 2026. हो तुमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळप हो तुमचो अधिकार आशिल्लो. हो अधिकार मेळपाक इतलो वेळ गेलो. आतां थोडे म्हणटात काँग्रेसीन ते लेट केले, थोडे म्हणटात बीजेपीक नाका आसा म्हणून हे केलें. सद्याक तुका दिसता की आज आमी 2026 पाविल्ले आसतना आनी 2027 आमची विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसतना तुमची ही मागणी मान्य जाता अशें दिसता तुका काय? आतां पळय, जी एक्सरसायज करपाक जाय ती सगळी एक्सरसायज केली. कोणें दिवंक ना, कोणें दिल्लें ते तो प्रश्नूच नाका आमकां. कित्याक तेजेर जितले आमची चर्चा जाले, जितले आमचे हेजिटेशन जाले ते सगळे जावन कुशीन जाले. आमी आतां आखरी पावल्या, निमणे पॉयंटाचेर आमी पावल्या. निमणे पावंड्याचेर म्हणल्यार जाता की एक नोटिफिकेशन काडपाचें आसा. आनी ते नोटिफिकेशन म्हणल्यार कितें? इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द एक्ट विच हॅज बीन come into a force 25 तारखेर दिसता म्हाका. एक मिनट. come into force Act 2025. आता प्रेरणा दीस त्या दिसाक आमचे सगळे टॉप लिडर उलयले इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टी एंड ऑल दॅट. आनी त्या दिसाक सगळ्या लिडरांनी आश्वासन दिलें एसटीच्या लोकांक की
हे निमणे जे नोटिफिकेशन आसा ते थोड्या दिसाच्या भितर जातले म्हणून. आणि म्हणूनच मिशन पॉलिटिकल पळय लिडर आमचे आशिल्ले ते ती टीम आशिल्ली ती पासून आमी पळय आंदोलन मुखार व्हरपाचें आशिल्लें ते आमी बंद केलें विश्वासान. त्या दिसा तूं आशिल्लो त्या स्टेजीचेर, गोविंद आशिल्लो स्टेजीचेर, सगळे आशिल्ले. आनी आमी ते बंद दवरलें कित्याक आमकां विश्वास आसा आमच्या लिडरांचेर जे आमचे सिनियर लिडर आसात आनी त्याच बरोबर त्या सिनियर लिडर ह्या सरकारान भितर आसा, बीजेपीच्या सरकारान भितर आसा. जेन्ना बीजेपीच्या सरकाराचो मुखेल मंत्री उलयता आनी सांगता की हे थोड्या दिसाच्या भितर तुमचे हे रिजर्वेशनाचे फायनल कितें आहा ते आपण नोटिफिकेशन कशेच भाशेन काडून हाडटा म्हणून. ना तुजो विश्वास आसा काय म्हणटा तुका इतलो जो डिले जर जालो तो पळयलो, तुमकां हाजे पयलीं आश्वासन मेळिल्लें आसा, ताजे आतां तुका जें आश्वासन मेळ्ळा ताजे विश्वास आसा? आमकां तरी ह्या सरकाराचेर विश्वास ना म्हणूनच तर आमी रस्त्यार येयले न्हू. आनी रस्त्यार येवन आमी जागृत केले हांकां. हे न्हिदोन आशिल्ले हांकां जागृत केले. आमी खंयची पॉलिटिकल पार्टी म्हूण येवना, आमी एसटीचे लिडर म्हूण येयले. हे त्या समाजाचे त्या समाजाक न्याय मेळपाक जाय म्हणून आमी रस्त्यार येयले. आनी जे पळय आमचे लिडर आशिल्ले ते सरकारान भितर आसा, सरकाराचे भायरूय आहा, तेचो आवाज बंद जाला म्हूण तेचे कांयच एक्टिविटी ना म्हूण आमकां रस्त्यार येवचें पडलें वा हक मागचो पडलो. आमी जें कितें मागतात तें सरकारा कडेन कितें दवरलेलें आहा वो तेणें आमकां हाडून दिवपाक जाय तें न्हू. आमी आमच्या घटनेचो हक मागतात. दॅट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट. आतां हें दिवपाक खंयच्या सरकारान दिवपाक जाय आशिल्लें? पयलींच्या सरकाराचेर जायते ब्लेम करता, काँग्रेसीचेर ब्लेम करता. पूण काँग्रेसीच्या टायमार इफ यू गो टू सी दॅट इन 2013 तेन्ना एक नोटिफिकेशन काडून तेन्ना आमचो सीओ आशिल्लो नारायण नवती आशिल्लो. त्या टायमार हे नोटिफिकेशन काडून हें चालीक लागलें. तेन्ना कमिशन बी सगळें जाल्लें. तेजे नंतर मागीर आमचो सरकार ना जालो, फॉलोअप जावना. आनी फॉलोअप करपाक आमचेय मनीस तितून भितर ना जाले. पूण लिडर जे लिडर आशिल्ले टॉप लिडर आशिल्ले आमच्या समाजाचे पासत ह्या हक्का पासत झुजताले ते ह्या सरकारान नाशिल्ले, बीजेपीच्या सरकारान नाशिल्ले. पूण तेंचेय आमी पयलें की कांय तरी जायना म्हणून जायना. आमी कितलेच फावटी ताका मेवले इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टीचे बदलीक पार्टीचे आयडियोलॉजीचेर आमी वो पार्टीच्या हेजेर आमी तांकां मेळोंक ना. पूण एज अ समाजाचे लिडर म्हणून आमी सगळे एकठांय जाले. आनी ह्या जे पळय बीजेपीचो सरकार आसा तांकां आमी सगळ्यांक आमच्या जे बीजेपीन आमदार आसात तांकां तेचे बराबर आमचे ऑपोजिशन गण आहा तांकां सगळ्यांक आमी मेळोन हे आमी हायलायट केलें आनी तांकां सांगलें हेजेर आमकां न्याय मेळपाक जाय, ताबडतोब तुमी हेजेर सो एंथनी आतां जोझफान म्हणलें पळय की निमाणे कडेन आतां एक म्हणटा तुका तूं बीजेपीचो मनीस म्हूण तुका विचारता असल्यातले गजाल न्ही, पूण ओवरऑल जर हे पळयलें जाल्यार सद्याक बीजेपी हें करता की सगळे एसटीक अधिकार दिले ते आमीच दिल्या. पयलीं एसटी दर्जो आमच्या वेळार मेळ्ळो, आतां कायदो आमच्या सरकार आसतना पास जालो. असो हें करता. आनी हे सगळे गोंयचे एसटीक जर कोणें न्याय दिला तर तो फकत बीजेपीन अशें तुमी म्हणटात. दुसरे वटच्यान जोझफ म्हणटा की निमाणे कडेन आतां जें कितें जाता तें आमकां झगडून घेवचें पडलें. ना झगडून घेवपाचो हितून प्रश्न ना. पूण तांकां एग्जिबिशन करचें पडलें न्ही रे. आमचे जे 2003 आमी आमचो अटल बिहारी वाजपेयी आसतना आमकां कॉन्स्टिट्युशनला प्रमाणे आमकां रिजर्वेशन मेवलें. तेजे उपरांत आमचो सरकार गेलो आनी काँग्रेस सरकार आयलो. तांकां कितल्यान कितें केलें तें खबर आसा. उपरांत 2012 आमचो सरकार येयलो. आमच्यो त्या 12 मागणी आशिल्ल्यो तांतल्यो सगल्यो जाल्यो. ही एकूच उरिल्ली जे रिजर्वेशन आशिल्लें तेवूय काम चालू जालें. आतां तेणें म्हणून नवतीक सांगून प्रोसेस मुखार केल्लो. नवतीन तो प्रोसेस मुखार व्हरूंक जायना. थंय ते घटने प्रमाणे सेंटर हितून बील पास जावपाक जाय राज्यसभेन आनी लोकसभेन. दोळ्या पान बांदून बिश्टेच नवतीक मेवलो म्हूण तें काम जायना. 12 उपरांत सेंट्रलाकय तुमगे सरकार आशिल्लें, हांगाय तुमगे सरकार आशिल्लें. 12 ते 25 इतले वेळ कित्याक जाले? 13 वर्स कित्याक लागली? ना तेरा सम कॉन्स्टिट्युशनल कितें आसा तें सगळें करूनच तें पडटा. ना जाल्यार
आता तुवेंच पयलें स्टार्टिंग म्हटलां कणकुटानो इतपाची भायर चल्ला हें चल सो तेका लागून एज पर सिस्टमॅटीक सगळें करून करून फायनल आखरेक येयले आनी ते आमी जेन्ना एसटी मागोवंक गेल्ले आमचो डेलिगेशन गेले तेन्ना तांचोय मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो अध्यक्ष आमचे बरोबर आशिल्लो जेन्ना आमी अमित शाह मेवले ते देन ट्रायबल मिनिस्टराक मेवलो तेवूय जाणा कितें जालां कितें सगळें स्टेप बाय स्टेप कितें जालें तें तेकाय खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा आनी सांगपाचें इतलें म्हाका जाय की आमचे सगळे एसटी कितें केलां तें बीजेपी सरकारानूच केलां आनी आतां जे रिजर्वेशनूय जातलें तेवूय बीजेपी सरकाराचें तूं म्हणटा प्रोसेस करपाक जाय आतां जर हे होच प्रोसेस आतांचो जोनस तुमचें आंदोलन केन्ना जालें मागीर प्रोसेस केन्ना स्टार्ट जालो आम्ही आंदोलन 2018 केलं 18 आनी प्रोसेस केन्ना स्टार्ट जालो तेन्ना जाल्लो ना स्टार्ट केन्ना जालो तेन्ना हो केन्ना म्हणल्यार प्रोसेस केन्ना हो प्रोसेस स्टार्ट झालो तो 2000 आता झाला मरे कितल्या? 2022 हा? 22 22 ना, ना, ना. सो 2 वर्सां गेली ऐक 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 2 वर्सां गेली आमची पत्रां घालून हे चालू आशिल्लें ना तें तशें म्हण 2 वर्सां गेली तें म्हणटा तुका सो 22 जालो विदीन 25 म्हणजे 3 वर्सां भितर तूं म्हणटा तशें प्रोसेस कंप्लीट केलो ओके 3 वर्सांत होच प्रोसेस हे 2013 स्टार्ट करून 3 वर्सां मागीर 2016 ते 2017 मुजत हे करप शक्य नाशिल्लें सांगतालो हांव न्ही की जे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाण कितें आसा नाजाल्यार मागीर लूपहोल्स ह्या 3 वर्सांक जर तूं ते लूपहोल्स हे करपाक शकता ओवरकम करपाक शकता जाल्यार त्या 3 वर्सां सगळे सिस्टमॅटीक पत्र बरयताले परत रिप्लाय येता तेजो रिप्लाय दिताले ते करून सगळे मागीर ते बिल रेडी केल्ली फाल्यां चूक जाल्ली फाल्यां ऑपोजिशन बोवाळ मारपाचें बीजेपीन रॉंग केला सो ते करून सारके कायद्या प्रमाणे स्टेप बाय स्टेप करून ते आतां चालीक लावन काबार जावपाक जाय जर तुका हे मान्य आसा जाल्यार पयलीं सांग म्हाका की मेन म्हणटा तें खरेंच बीजेपीक तुमकां रिजर्वेशन दिवपाक जाय आशिल्लें अशें दिसता तुका हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार पळय. काय तांकांय बी वेळ काडप कसो वेळ काडून वता तें जाय आशिल्लें आता हकीकत पळयत जाल्यार त्यांच्या मनान ते ना दिवपाचें अजुनी ना म्हणटा तूं. अजून पासून म्हाका दिसता ना कित्याक आता 2013 युपीचा गव्हर्नमेंट आसतना ऑर्डिनेशन काडलें ऑर्डिनेशन काडून तेजे उपरांत सगळी एक्सरसाइज आहा ती करपाची चालीक आशिल्ली मदें तें बंद पडलें कित्याक आमचो सरकार नाशिल्लो तेन्ना काँग्रेस सरकार नाशिल्लो काँग्रेस सरकार नाशिल्लो आनी तेन्ना हो आशिल्लो आमचो एसटीचोच लिडर आशिल्लो तो मिनिस्टर आशिल्लो त्या ऑर्डिनन्स काडून जायना बिल पास जावपाक जाय आशिल्लें ऑर्डिनन्स काडल्यार प्रत्येक कोर्टाक गेल्यार लूपहोल आशिल्ले तेका लागून ते बिल पास जावपाक जाय आशिल्लें which बीजेपी हॅज डन दिस लॅब्स कोण केले कोण मंत्री आशिल्लो कोण आशिल्लो तेन्ना लॅब्स बीजेपीच्या टायमार जालें आनी मंत्री कोण आशिल्लो मंत्री आमचोच आशिल्लो कोण आशिल्लो हो, आमचो प्रकाश वेळीप आशिल्लो प्रकाश वेळीप आशिल्लो तेन्ना लॅब्सा उलयना सी ऑर्डिनन्स म्हूण ते चलना आनी कोणाक कोर्टां वचपाची हे मेवता त्या टायमार बिल इज रिक्वायर्ड बिल नॉट ऑर्डिनन्स शी. तेका लागून आमी हे तुका सांग इतलो टायम लागता ते सगळे स्टडी करूनच हे बिल घातला राज्यसभेन आनी मागीर लोकसभेन पास करून घेतला फाल्यां आतांच कशी बोवाळ जाता एसटी सेन्सस येना ते ना ते भाशेन ते लूपहोल्स त्या टायमार हेंकां तर दिवपाक जाय आशिल्लें आनीक हेंच्यांनी समजून घेवपाक जाय आशिल्लें तें ऑर्डिनेशन काडलें पळय तेन्ना युपीन कितलेच रिजर्वेशन जालें उत्तर प्रदेशान आनी तेच बराबर आमगेलें आशिल्लें कितें चुकता ना चुकता पळय तें कोणें करपाचें सरकारांतल्यान करपाचें सरकाराचें शेड्यूल ह्या जाता आनी एडिशन जाल्या युपी शेड्यूल ट्रायब पयलेसान आसा आमचो नवो फर्स्ट टाइम वयता गोंयच्यो जात्यो मेन म्हणटात ते जेन्ना ऑर्डिनन्स काडिल्ले पयलेसान एडिशन जालें ऑर्डिनन्स काडिल्ले कोण कोर्टाक वता आशिल्ले ना वता आशिल्ले ते वेगळे ना 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 ती वेगळी गजाल एटलिस्ट ते ऑर्डिनन्स फॉलोअप करपाक जाय आशिल्ले प्रकाश वेळीप जो उठाचो अध्यक्ष आशिल्लो तागले ताका जे आंदोलन जाचे अंडर जाल्ले तोच थंय मंत्री आशिल्लो तेन्ना हे जावंक ना इनिशिएटीव घेवपाक कमी पडला दिसलें ना तुका ना तेगे टायमार तें कितें केलें तें हांव तुका आतां कितें जालें तें आतां आमी फाटलें उलयन आतां जर आमी ती मारीक रावली ती पोट तशी हालत रावतली सो जशें जेजोपान सांगलें तें आतां आमचो फायनल पॉयंटाचेर येयला ते पॉयंट कवर करून आमचे रिजर्वेशनाचो
आमकां फायनल स्टेटस दिवपाक जाय रिजर्वेशन. ही कितें जालां आतां ब्लेम गेम जाला. बीजेपी म्हणपा लागले काँग्रेस आमकां दिना आनी कोण आहा ते म्हणपा लागले दुसरे थिंगा ऑब्जेक्शन हाडटा. आयक म्हाका दिसता हिंगा समजकाय पळय म्हणटा पळय ती समजून घेवपाची चूक आसा. आतां कायदो कितें सांगता, कॉन्स्टिट्यूशन कितें सांगता, हो हक म्हूण शेड्यूल ट्रायबाक हो हक पळय हा तांचो रिजर्वेशनाचो तो मेळपाक जाय. आनी म्हणूनच त्या कायद्या प्रमाणे चळवळ चालू जाली. आनीक जो आमचो एक कोर ग्रुप आसा त्या कोर ग्रुपान जें जें कितें गरजेचें आहा तें सरकाराच्या मुखार हाडलें. सरकार कोणाचो आहा, बीजेपीचो सरकार आसा. आनी ह्या चळवळीक कोण आशिल्ले, खंयचे पार्टीचे नाशिल्ले, हे सगळे आमच्या समाजाचे लिडर आशिल्ले. आमी समाजाचे लिडर एकठांय जावन त्याच बीजेपीच्या सरकाराच्या अधिकारी केंद्रांत तशेंच स्टेटान आमी गेले. तांकां आमी मेमोरंडम दिलो, तांकां कळोवन दिलें की कशें कशें कितें आहा पळय तें. ते कडल्यान आमी जाणा जावन घेतलें, जे अधिकारी आहा पळय तेंचे कितें उणें जाता कितें उणें जाता तें आमी फॉलोअप केलें. इतलें फॉलोअप करून आमकां हेचो आमकां हेचो निकाल पॉझिटिव्ह मेळना म्हणून आमी ओके, आंदोलन. मोर्चा काडचो पडलो. सो एंथनी आता जोझफान कितें सांगलें तुवें आयकलें की तो म्हणटा की इतले सगळे हाडून दिले, सगळे जे कितें इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें ते सगळे मांडले, तरी आसतना हें जालें ना. ताका लागून निमाणे कडेन तांकां आंदोलन करचें पडलें, मोर्चा काडचे पडले. ताका लागून एक प्रेशर हे जालो, तयार जालो. ताका लागून हे फुडें गेले असतो ताजो भंय आसा. आता जोझफ काँग्रेसीचो, आता आमी गेल्या ते नॉट पार्टी वायज समाजाचे म्हणून येयल्या, बट जोझफ काँग्रेसमॅन. आता तुम्ही बिल लोकसभेन पास जाता ते दीस तुम्ही पळयला, तुमचो खासदार आशिल्लो थंय काँग्रेसीचो, हांव कितें उल्लेख करता तें तुमकां कळटलें. तुमचो खासदार आशिल्लो, तुम्ही आमचें बिल 2 पार्टी इंटरप्ट केलें. तुम्ही इन्क्लुडींग गोंयचो खासदार बोवाळ मारतालो थिंगा आनी भायर उठोवन गेले. म्हणजे काबार जावन दिया. हांव कितें म्हणटा, तिसरी पावटी बील हाडलें परत. हांव शाबासकी दिता आमच्या सरकाराक, 3rd टायम बील हाडलें आमच्या लोकसभेन. तेन्ना हेच काँग्रेसमॅन आनी आमचो खासदारूय आसा तितून, विर्यातो, आमचो साऊथ गोवाचो MP आसा विर्यातो, ताणें बोवाळ करून तो उठोवन गेलो. ताणें तांच्या लिडराक सांगपा जाय आशिल्लें जे इश्यू आसा ते सोड. आमचो गोंयचो मुद्दो इतलो लॉंग पेंडींग डिमांड आसा, आमच्या गोंयचे शेड्यूल ट्रायबाक मेळोना. तुम्ही मातशें बील येता तेन्ना ओगे रावा. तेज्यान सांगपाक जातालें कित्याक दे आर काँग्रेसमॅन. तेणें तेंच्या लिडराक बंद करून UPA सगळे अलायन्साक सांगून हे एकमतान बील पास करूंक जातालें, पूण ते उठोवन गेले. करेक्ट तुवें पळयलां. आनी दिस इज सी दे कॅनॉट से तुम्ही बील येता तेजो सुटोवन वयता, तुमच्या तुमच्या लिडराक सांगपा जायना. सो बाब एंटनीक मातशें इंटरप्ट करता. लोकसभेन पयलो एसटीचो आवाज केलो लुईजीन फालेरान, तो काँग्रेसीचो हे नाशिल्लो. म्हाका सांगता आयज सांगता पळय तुका, इट वॉज इंट्रोड्यूस, इट वॉज डिस्कस, इट वॉज ब्रॉट विथ द नोटीस. त्याचे नंतर दिसाक 2 पार्टी बील येता, तिसरी पार्टीकूय तुमची काँग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करता आनी तुमचो MP आतां हिंगा येवन पोकेले फटाची मारता. तू 3 पार्टी उठोवन वयता. बिलाक हक्कू ना काँग्रेस, म्हणजे काँग्रेसीक तो हक्कू ना तुम्ही म्हणपाक. एसटीक तुम्ही दर्ज दिले म्हणून तूं उठोवन गेले मरे लोकसभेतून. केंद्रान लोकसभेक इश्यू आशिल्लो, केंद्रान लोकसभा इश्यू आशिल्लो तो वेगळो इश्यू आशिल्लो. त्याचे बराबर लुटीन हे बील आमचे हाडला. बिलाक लागून कोण विरोध आयलो ना, बिलाक लागून आमचो पक्ष तुमचो तरी काँग्रेस पक्ष म्हणून उठता आनी ऍटलिस्ट विर्यातून ती रावपा जाय आशिल्लो. तुजे गोंयचे इतले लॉंग पेंडींग बील येता ते तुवें पूण रावन एक गोंयचे एसटी लोकांक तुवें एक विश्वास दिवपा जाय आपूण तुमची बरोबर. हेच हाजेर हांव आतां सद्याक जे कितें जालां ताजेर विचारता तुका. सद्याक ST समाजाक आमचे रिजर्वेशन मेळटा हे जवळ जवळपास क्लियर जाला. एक 4 म्हाका दिसता मतदारसंघ ऑलरेडी ठरल्यात ते कोणाक ते सगळ्याक खबर आहा.
एक जोजफालोय आसा दिसता म्हाका, नुवें आसता दिसता म्हाका. जोजफ मातसो फॉर्माक आसतलो, कारण तो जर जालो जाल्यार तो कंडक्टर आसपाक शकता. आमचो आमदार म्हाका एक सांग, सद्याक आतां आनीक कांय समाज उठल्यात, सो तांचें कंटेन्शन आसा, आनीक ते भायर उडोवपाक जायना. तांचें कंडिशन आसा की ज्या जाग्याचेर एसटी पॉप्युलेशन चड आसा थंय एसटीक रिजर्वेशन मेळपाक जाय. रिजर्वेशन मेळपाक जाय. जे 4 मतदारसंघ जे डिक्लेअर जावपाक शकतात असो हे आसा, तातूंत ते म्हणटात की आतां 2001 जी सिच्युएशन आशिल्ली ती आनी 2026 जी सिच्युएशन लोकसंख्या आसा ती वास्ट डिफरन्स आहा. सो थोडे कडेचे एसटी पॉप्युलेशन डायल्यूट जाल्ले आसा. एग्जाम्पल घेल्यार फातोर्डा घेवया. फातोर्डा ना तातूंत लिस्टाक, पूण तरी फातोर्डा घेवया. एक तेंपार फातोर्डा म्हणटा सामको एसटी लोकांचो सामको हब आशिल्लो. आज थंय बाकीचे लोक येवन ते स्टेटस आतां डायल्यूट जाला. म्हणल्यार हांव म्हणटा लोक आशिल्ले ते आनी बाकीचे लोक आशिल्ले ते पयल्या तशें म्हणटा तो कांय मतदारसंघाक जाल्ले आसा. सो ते म्हणटात की आतां 2001 भितर जी हे आशिल्ली सिच्युएशन आशिल्लें ताजेर हें दिवप, कितें तें आमचें रिजर्वेशन दिवप, म्हणल्यार आतांच्या लोकांचे आतांच्या सिच्युएशना भितर तो अन्याय. ते म्हणटात 12% लोकांक न्याय दिवपा खातीर 88% लोकांचेर अन्याय करप सारको न्ही. सो हाजे फाटल्यान फकत अशें समाजकारणूच आसा काय कितें राजकारण आसा अशें दिसता तुका? आयज जे आयकोंक येता त्या प्रमाणे हं, काल पयरूच हे लोक भायर सरल्या. हय, आनीक सगळ्यांक हक्क आहा आपलो हक्क मागपाक. पूण पयले जे पळय अधिकारी आसा, जो पळय आमचो सरकार आसा, तेणे पयले लक्षांत घेवपाक जाय हो जो हक्क ते मागता तो कॉन्स्टिट्युशनल हक. ना, तुमच्या अधिकाराक ते कांयच म्हणना. तुमचे अधिकार तुमकांच मेळपाक जाय, पूण तुमी जे कडेन चड आसात थंय मेळपाक जाय अशें तांगे आसा. आनी ताका लागून ते म्हणटात की नवे सेन्सस करात, खंय कितले जाणां आसात ते पळयात आनी मागीर रिजर्वेशन करात. ही मागणी आसा. सो म्हजे प्रश्न आतां ही मागणी फकत समाजकारणांतल्यान आयल्या काय ताच्या फाटल्यान राजकारण आसा काय म्हणटा हांव? पूण हे एक्टा प्रमाणे 2025 आतां पळय एक्टा प्रमाणे आमकां म्हणलेलें आसा हय, द मोस्ट अवेलेबल हय, सेन्सस 2001 येस सारकें. त्या प्रमाणे आमकां कितें मेळटा तें दिवपाचें. म्हजो प्रश्न तुका कळना. ते सगळें म्हणलां, पण आतां एक आनीक बाकी समाज उठल्यात आनी ते हे करतात, कितें तें आमचे सांगतात की आतांचे जे सेन्सस आहा ते सगळे चेंजीस जाल्ले आसात, ताका लागून नवे सेन्सस करून नवे सेन्सस घेया आनी मागीर रिजर्वेशन दिया म्हणून असो हे सांगतात. तो म्हजो प्रश्न हाचे फाटल्यान फकत समाजकारण आसा काय राजकारण आसा काय म्हणटा हांव? हेजें राजकारण आसतलें आनी आहाच दिसता. कित्याक हे हातींतली तेंप उठोवंकूच ना मरे कोण. जेन्ना आमी इतलें एजिटेशन करता आसतना तेच सांगताले आमकां तुमकां मेळपाक जाय. कोणें विरोध करना. समजलें? आज राजकारण कित्याक जाता म्हाका दिसता खंय कोणाकूच तरी दुखता थिंगा तो कुशीर पडटलो म्हूण. आनी पळय आतां इतलो तेंप सगळे मतदारसंघांनी आमचे जे एसटीचे लोक आहा थिंगा आमी जो पळय न्यूट्रल पळय आशिल्लो जनरल कॅटेगरी आसलो उच्च हेजो आसूं ताका आमचे लोकांनी वोट मारूंक ना. आमी वोट मारलो ताका. आमी केन्ना म्हणोंक ना की ना ताका आमी वोट दिवची न्हू म्हणून. आमी दिलां वोट दिलां. आतां कितें दिसता आतां ह्या आमच्या एसटीच्या लोकांक हे रिजर्वेशन मेळटलें आनी ते कॉन्स्टिट्युएन्सीक कोण ना कोण तरी एसटीचो आमदार आसतलो. पूण जे कोण आतां आमदार ते जाग्याचेर आसा तांकां दुखता तें. आनी म्हणून म्हाका दिसता आनी आयकलां ते प्रमाणे दिसता हे सगळे कारिस्तांना तयार जाता ओपोज करपाक. पूण एक कसलो मिनिंगूच ना आनी आमकां तरी कांय फरक पडना. ते आमी निमाणे हेजेर पावल्ले आसा. आतां कितें निर्णय घेवपाक आहा तो बीजेपीच्या सरकारान घेवपाक जाय, केंद्रान घेवपाक जाय आनी इलेक्शन कमिशनान हें थारावपाची गरज. सो आनीक एंथनी मिटींग जाता तातूंत भितर ताणी काल मिटींग जाल्या, काणकोण जाल्या. काणकोणा मिटींग, काणकोण म्हणटा वेल्यान तुमचे कोण तो आमचो ट्रायबल मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सी रमेश तवडकराचे, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक मिटींग जाल्या. तातूंत भितर म्हणलां की 12% लोकांक न्याय दिवपा खातीर 88% लोकांचेर अन्याय जावपाक जायना.
हो एक तांचो मुद्दो. दुसरो तांचो हे आसा की तुमकां रिजर्वेशन दिवपाकच जाय रोटेशन हाडून दिया म्हणटात ते. सो हे मान्य आसा तुका? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमिशनर थारायता, एज पर इलेक्शन कमिशनर थारायता जी सेन्सस ते कडेन आसा त्या प्रमाणे म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी हायेस्ट पॉप्युलेशन आसा ती पयली जाता, सेकंड हायेस्ट पॉप्युलेशन आसा ती पयली जाता, थर्ड हायेस्ट पॉप्युलेशन आसा ती थर्ड जाता, फोर्थ हायेस्ट ती आमचे बिलूच पास जाला एज पर सेन्सस 2001. तुका सांग गॅझेटी आसा तू दाखयले हांवें आमी पयली. सो हांव कितें म्हणटा आतां जे हे करता तेंचोय हक आमी तांकां कांय म्हणूंक शकना. बट आमी कितें म्हणटा आतां इतलीं वर्सां जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे पॉप्युलेशन 80% आसा, 70% आसा, 60% ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या आमी नॉन जनरल कॅन्डिडेटाक आमी हाडल्या. सो तुमकां आनी ऑप्शन खंय आशिल्लें तर? ऑप्शन नाशिल्लें न्ही? ना ऑप्शन आशिल्लें. ऑप्शन कितें आशिल्लें तुमकां? ऑप्शन आशिल्लें. कितें आशिल्लें? जाय जाल्यार कॅन्डिडेट घालपाक जातालें पूण आमी कितें घालना ते तुमची चूक न्ही. म्हणजे आमी कितें लिडर बरो आसा तेका वोटींग करताली, लिडर पळयता. आतां कितें जालां आमचे एसटी बिल पास जावन सगळें जावन फायनल स्टेजीचेर पावलां. त्या प्रमाणे आमी तुका सांगूंक शकना बाबा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जातली, नुया जातली, बोरी जातली, आमच्यान सांगूंक जायना. एज पर इलेक्शन कमिशनर तो सेन्सस घेवन बसतले आनी ते पळयतले आनी तेजे उपरांत ते डिसायड करतले हुंच हायेस्ट आसा सारकें न्ही ते डिसायड करून ते एक म्हाका सांगता हो बेश्टो भितर उजो नासतना दुवर येतात दिसता तुका. आत कितें जाता ते ना काय ते उदक भितर कितें तरी घुस्मट्टा ताका लागून हो दुवर भायर येता. हांव तुका सांगपाक सोदतां हिंगा कोण तरी इन्स्टिगेट करता आनी इन्स्टिगेट करता कित्याक जे कोणाच्या पोटान ते चावता तोच मनीस इन्स्टिगेट करतलो. आतां तो कोण तो कोणें फायंड आवट करपाचें? सरकारान फायंड आवट करपाचें. आतां हांव सांगता त्या प्रमाणे आतां एजिटेशन आमचें जाल्लें बाले डिस्ट्रिक्ट 2011 तें कित्याक लागून जाल्लें? आमचो दर्जा पासत जाले आमकां रिजर्वेशनां पासत आनी जायते आमचे इश्यू आहाय ते सब्जेक्टाचेर आमकां हें मेळोंक जाय म्हणून जाल्लें. पूण त्या बोवळाक कोणें फायदो घेतलो? आमचे 2 जाण भुरग्यांक लासून मारले थिंगा. हे कोण ते आमकांय खबर आसा, सगळीं जाणां आमी कितें, पूण आमी रिटालिएट करूंक ना तेजेर. पूण ह्या समाजाचे एसटी समाजाचे 2 जाण भुरगे आमचे गेले, मारतीच जाले. हांव मारतीच पासून म्हणना, ताका मारले, तेंची मर्डर जाली, तांकां लासून मारले. आनी त्या वेळार कोणें फायदो घेतलो? तेन्ना आमचो काँग्रेसीचो सरकार आसलो, तेन्ना दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, कळ्ळें? तेन्ना जायतें करपाक जातालें, तें जावूं ना. पूण फायदो कोण घेतलो सांग म्हाका? बीजेपीन घेतलो फायदो आनी बीजेपी सत्यार येयली. आमचे सगळे पळय लोक आशिल्ले, जे एसटीचे लोक आशिल्ले, ह्या भुरग्यांक लागून एक इमोशनल जावन तेन्ना बीजेपीक वोट मारले. आनी बीजेपी सरकारान तेन्ना आश्वासन दिल्लें की आमी ताबडतोब तुमकां करून दित म्हूण. कित्याक इतलीं वर्सां लागलीं? 20 वर्सांची वयर लागली मरे. आनी आतां परत आमी तांकां जागृत करपाक, कोणें फायदो घेतलो तो घेतलो, तांकां जागृत करपाक जे पळय लोक आमचे एसटीचे लिडर आहा, इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टी, आमी सगळे एकठांय जाले आनी हेचे धोळे उदकी करपाक, हांकां जागृत करपा लागून आमी आंदोलन करचें पडलें. परत आमी रस्त्यार येवचें पडलें. एक एंथनी आतां खंयच्या सरकारान दिले, खंयचे हाणें दिले, हो प्रश्न आसतलो, हाजेर चर्चाय जातली. मेन म्हणटा एक हाजें कारण तुवें मान्य करतलो की ज्या वेळार मिशन बायपास आणि सामको मिशन पॉलिटिकल मिशन आणि जेन्ना सामको स्ट्रॉंग एक हे घेतलो तेन्ना नाही म्हणल्यार त्या हाजो सरकाराक ताची दखल घेवची पडली आनी ताज्या फाटल्यान ही सगळी चक्रां फास्ट उरले. हे तुयी मान्य करतलो? एजिटेशन जाताली सगळे आमी बीजेपी म्हणून, आमी एसटी मोर्चे आमी सांगताले एवरीथिंग. रिजर्वेशन म्हणटा एक हे न्ही, कितें आमची फर्स्ट टायम जात न्ही गोंयचे, ते टॅक्निकली सगळे पळोवचे पडटा. फाल्यां कितें बरी मेवलो, लूपहोल्स मेवले तर ते आमकडे बॅक स्टेजीर वयतले. आतां म्हजो हे आमची भासाभास थांबयता आसतना लास्ट एक तांचो एक आसा, हे जर जालें ना जाल्यार वी वील गो टू कोर्ट, एप्रोच कोर्ट अशें ते म्हणटात की हो आमचे अन्याय म्हणून. सो तुका कितें दिसता हे जावपाक शकता? हो जो कोर्टाक वचून हे रिजर्वेशन हाडून उरपाक शकता? ना सी, म्हाका म्हजें कितें आसा तें हांव सांगता.
आमचे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे बिल पास जाला पळय आमचे जोझफान ते बिल हाडलेलें आसा आनी तूं व्हॉट्सअपाचेर दाखयलें हें बिल गॅझेट येयलें इंडिया सरकाराची तितून क्लियरली स्पेसिफाय केल्लें आसा हें पळय या द सेन्सस मीन्स 11 पेजी पार्ट ते हेचेर बरयल्लें आसा लास्ट सेन्सस means the census held in India 2001. So हेजे उपरांत आमी सी कायद्यान आमकां तो मेळोंकूच जावो तुम्ही हुंय मेळोन म्हणूंक ना आमच्या बिलान की लेटस्ट सेन्सस सोदून काडून दिवपा म्हणून ना स्पेसिफाय केला 2001 म्हणून सो म्हाका दिसना कोर्टाक वचपाची गरज आसा म्हणून आनी सी कितें सरकारान केलें तें बरें चिंतूनूच केलें तें सो म्हजो लास्ट क्वेश्चन तुमकां दोगांयक दोगी जाण वेगवेगळे आन्सर दितात 2027च्या वेंचणुकेक गोंयच्या एसटीक रिजर्वेशन मेळटलें तुका कितें दिसता म्हाका हांव मेळना म्हणून मेळपा जाय जेन्ना गोंयचो सीएम एश्योरन्स दिता आनी पेरना दिसाक दिता त्या दिसाक एश्योरन्स दिता आनी तें एश्योरेशन तेणें वाडपाची गरज आसा बाय हूक ऑर क्रूक तेणें तें हाडपाकूच जाय नाजाल्यार जें कितें तो उलयला तो फोटींग जातलो सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात हातूंतल्यान एक हें की खंयच्या एक पक्षाचेर कोणाक क्रेडीट दिवपा खातीर खंयच्या एक पक्षाक क्रेडीट दिवपा खातीर जाल्ली भासाभास किंवा खंयच्या पक्षाक क्रिटिसायज करपा खातीर जाल्ली भासाभास अशी नासून सद्याक गोंयांतले जे एसटी भाव आसात ते 2003 साकून जी आस लावन आसात की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें आनी मेळपाक जाय ही आतां 2027 म्हळ्यार इतलो वेळ गेलो तरी आसतना 2026 एंडाक बसून हे रिजर्वेशन जातले अशी तरेची सिच्युएशन तयार जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता की तूं म्हणटा तसो फकत कांय जाण थोड्यांनी ओपोज केल्याय आसत पूण म्हाका दिसता ओवरऑल सगळे समाजाच्या लोकांनी हाका येवकार दिला सांगपाचें म्हणल्यार एल्टन काँग्रेसीचो एल्टनान सांगलें केप्याय एखादी जावपाक शकता 2001 जर सेन्सस घेतलो जाल्यार एल्टनान म्हणलें की आपल्याक जाल्यार कांय हरकत ना आपूण तांकां सपोर्ट करता कारण तांकां म्हणलें की आपूण इलेक्शनाक रावलो तेन्ना एसटीन आपल्याक वोट मारलो ना काय म्हणून परत दिपक पाऊसकरान पयर स्टेटमेंट केला की आपूण ह्या हाका सपोर्ट करता म्हणून रिजर्वेशनाक एखादी अशें जावपाक शकता सावड्ड्या रिजर्व जावपाक शकता आनी सावड्ड्या जाल्यार ताजो फटको दिपक पाऊसकाराक बसपाक शकता दिपक पाऊसकारान म्हणलां की आपूण सपोर्ट करता म्हणून तो अशें न्ही की फकत नुवेंचे आमदारांनी म्हटलं आमच्या नुवे बीजेपीचो आमदार आसा ताणें म्हटलं जरी नुवें जातल्या होल हार्टेडली वेलकम कांयच प्रॉब्लेम ना कित्याक त्या लोकांनी आपले इतले वर्स निवळ ना सो त्यांचो कॉन्स्टिट्युशन रायट मेळ्ळ्यार आपूण हॅप्पी सो तेच म्हणटा हांव की एक थोड्या जाणांनी जरी विरोध केलो जाल्यार बाकीचे ओवरऑल सगळे समाजाच्या लोकांनी हाका येवकार दिवपाक तयार आसात सो म्हाका दिसता की कोणाचोय अधिकार आसता तांकां मेळपाक जाय आनी जर तो मेळ्ळो जाल्यार इतले वर्सां जे हेजिटेशन जाले इतले त्रास भोगले ताका म्हाका दिसता ताचें फळ आतां मेळटलें आनी तें मेळचें अशी आस धरून ही हांव भासाभास थांबयता एंथनी देव बरें करूं जोझफ देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही